दर एक महाविद्यालय जे गोय विद्यापीठाखाला वावुरता तांच्यो सगळ्यो मार्कशीट ह्या गोय विद्यापीठाकडल्यान येता। ही मार्कशीटां फुडें भुरग्याक शिक्षणा खातीर वा नोकरे खातीर दिवची पडटात। मात ही मार्कशीटां सारकी नासली वा वेळार मेळूंक ना जाल्यार फुडें त्या भुरग्याच्या वर्स पिड्ड्यार जाता। अशीच एक घडणूक कुंकळ्ळेच्या भुरग्या वांगडा जाल्या। कुंकळ्ळेचो एस्टर डिसुजा 2023 वर्सा कुंकळ्ळी एज्युकेशन सोसायटीच्या कॉलेजींतल्यान कला शाखेत पदव्युत्तर जालो। ऑगस्ट 2022 कांय अटळ कारणांक लागून तो 15 मार्कांचो ज्योग्राफीचो पेपर दिवंक पावूना। मात एका म्हयन्या उपरांत सप्टेंबरांत ताणें तो पेपर दिलो आनी उत्तीर्णूय जालो। विद्यापीठा प्रमाण एका भुरग्याचो खंयचो पेपर उरला जाल्यार त्या सेमिस्टराच्या मार्कशीटांत CGPA रिती दाखयता। मात पेपर दिवन उत्तीर्ण जावन लेगीत एस्टराच्या मार्कशीटाचेर CGPA रितीच आशिल्ली। देखून एस्टरान स्वता तशेंच त्याच्या कॉलेजीन हे विशीं विद्यापीठाक कळीत केलें आनी त्या पेपरांत एस्टराक मेळिल्ले मार्क्स विद्यापीठाक धाडले। तरी लेगीत विद्यापीठान ताका ताची मार्कशीट दिवंक ना। 2023 एस्टर पदव्युत्तर जालो। मात 2022 ते 23 त्याच्या 3, 4, 5 आनी 6व्या सेमिस्टराच्या मार्कशीटांचेर CGP तरी रितीच आशिल्ली। देखून एस्टराच्या आदवोगादान गोंय विद्यापीठाक लिगल नोटीस धाडल्या उपरांत रोखडेच कांय वरां भितर एस्टराक ताची मार्कशीट मेळ्ळी। देखून एस्टर आनी ताचे कॉलेजीन जायते फावट विद्यापीठाक कळीत केलें। मात सुमार वर्सभर ताच्यो विनवण्यो विद्यापीठांतल्या कर्मचाऱ्यांच्या कानार पडूच ना वा घडये कानार पडून लेगीत तांणी तो मनार घेवंक ना। एस्टराक आदवोगाद जावपाचें आसा, ते खातीर ताणें गोंय विद्यापीठाची GCLET परीक्षा लेगीत दिली आनी 100रांतले 70 मार्क्स घेवन सुमार 600 भुरग्यां मदीं पयल्या 20त आयलो। मडगांवच्या एका लॉ कॉलेजींत ताणें एडमिशन प्रक्रिया लेगीत केली। मात तेदे वेळार CGPA नाशिल्ल्यान ताच्यो मार्कशीटी घेवंक नात। लिगल नोटीस धाडल्या उपरांत एस्टराक मार्कशीट मेळ्ळी खरी, मात एडमिशनाची निमणी तारीख सोंपिल्ल्यान ताका एडमिशन मेळप कुस्तार जाला। देखून आदवोगादान एस्टराक एडमिशन मेळूंक ना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी दिल्या। This issue is not a new issue. This has been going on for many years altogether now. This is nothing but a lethargic working of Goa University. At the same time, when we went to the college and at the same time DHE, we saw that he is not the only student who is getting affected by this. There are more than 20-21 students who are affected by the lethargic working of Goa University. This is not the way how the university should function and how they should treat the students. At the same time, the only appeal, I'm not even appealing, this is a warning what I'm giving. If you all are not if my client had to waste a year because of your lethargic behavior, your lethargic working, I will approach the court of law. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस।